गोयच्या मुक्ती लढ्यातले पयले हुतात्मा बाळाराया मापारी हांचे 70व्या पुण्यतिथी निमतान मंगळारा बलिदान दीस मनयलो। मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांचे सयत हेर मानेस्तांनी हुतात्मा बाळाराया मापारी हांच्या स्मारकाक फुलांचो हार घालून आर्गां ओंपलीं। ह्या वेळार उदका स्त्रोत मंत्री, नुस्तेमार खात्याचे मंत्री तशेंच विद्यार्थ्यां सयत देशप्रेमी लोकांनी गर्दी केल्ली। त्या घराचेर कितें करता जाल्यार करा, हांगासर नाका ही तेंची भावना हो तुमचो व्हडपण। हे संस्कार तांचे जाल्ले आसा, हे तेंचे खरोखरूच मोठेपण। पण आज ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान हांव जाहीर करता की ती सांगता थंयसर तांच्यांनी जर शिवले आपल्या घरा थंयसर, तेच घर आमी ल्हानशें काय आसना, पण तेच घर त्यांच्या स्मारकाच्या रूपात म्हणजे कायमचे बाळाराया मापारी स्मारक अशें घर बांदून दिवपाचें जाहीर करता। वर्सभराच्या भितर आमी तेंय बांदपाक येता। जर तांच्या घराच्या जाग्याचेरूच जर तें बांदपाचें आसत जाल्यार थंयसर बांदून दिवपाचें ठरयता। ही खऱ्या अर्थान म्हणजे हांव म्हणटा की 63 वर्सांच्या उपरांत म्हणजे बाळाराया मापारी जर खरी श्रद्धांजली जर आसत जाल्यार तिच्या खातीर आमी कितें तरी करून दिवप ही तांकां खरी श्रद्धांजली आसतली आणि हे खऱ्या अर्थात तेंचें स्मारक आसतलें। म्हणून आज बाळाराया मापारी हांकां श्रद्धांजली दिता आसतना ते गोंयच्या स्मरणांत हे जनरेशन टू जनरेशन उरचे, फुडल्या भावी पिढी कडेन तांचे केल्लें 26 वर्सांचेर केल्लें योगदान हे तरणाट्याक प्रेरणादायी ठरचें। आणि हे जर ठरत आसत जाल्यार आमी म्हणटा की जेका इतिहास खबर आसा ताजो फुडार खरोखरूच बरो जाता। स्वातंत्र्य सैनिकांक हुतात्मे ह्या गोंयच्या सुंदर भूमी खातीर जाणी योगदान दिलें त्यांचे सगळ्यांचे नतमस्तक जावन तांकां आदरांजली ओंपता। आनी त्या बरोबर बाळा मापारी हाका एक वेगळी आदरांजली, कित्याक लागून हुतात्म्या भितर गोंयच्या प्रांगणात सगळ्यात पयलो हुतात्मो कोण जर जायत जालो बाळा मापारी। आनी म्हणूनच हांव 2 दिसां पयलीं हिशोब करतालो की म्हजें वय आज सादारणशें 72। बाळा मापारीक जें तांचें निधन जालें अत्याचाराच्या माध्यमांतल्यान, तें निधन तांच्या वयाच्या 26 वर्सां कडेन। बाळा मापारी त्या उंच तरूण सारके 26 वर्सांचे म्हणजेच लक्षात घ्या तांणी स्वातंत्र्य संग्रामात सादारणशे 14 वर्सां 15 वर्सां आसतना उडी घेतली आसतली। आनी ह्या स्वातंत्र्य संग्रामात तांणी फाटल्यान वळून पळयलें ना। ल्हान वयार 22 वर्सांचेर जेन्ना बाळाराया मापारी भायर सरलेत की देश प्रथम म्हणून जो आपले राज्य मुक्त जावपाक ज्या खातीर वावुरले ही प्रेरणा सदांच आमी काळजांत दवरपाक जाय। ही प्रेरणा तेजी आमी घेवन वचपाक जाय। चड वेळ ना घेता हांव मागतां सदांच फुडल्या जनरेशनाक हे सदांच ताजें दवरपाक आनी सदांच ही चळवळ आमच्या भितर देशा खातीर आसपा खातीर काम करपाक जाय। इतकें सांगून तुमकां सगळ्यांक तुमी हजर रावले म्हणून तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।